सर्गीच्या सरपडून तुका नमस्कारता हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता Krista to सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता येशू क्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता सरपडून तुका नमन करता हे पवित्रज्ञा तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने समर्पिता हालेलुया 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 Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Stuti, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu. नेहेमिया पुस्तकांतले वाचप पहिले अध्याय 3 तावन 11 वाक्य. ताणी म्हाका जाप दिली, बंदिवासांत परतल्ले जुदेव थंय त्या प्रांतांत व्हड कश्टांत आसात आनी निंदा भोगतात. जेरुसलेमाचे फागर कोसळ्ळ्यात आनी ताचे दरवाटे उज्यांत लासून गेल्यात. ही खबर आयकून हांव सकला बसलो आनी रोडोंक लागलो. जायते दीस हांवें रुदान केलें. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा सर्गीच्या देवा, तूं वर्तो आनी भयंकर देव. तूं तुजो सल्लो सांबाळताय आनी तुजो मोग करतल्यांक आनी तुजे आदेश पाळटल्यांक तुजी दया दाखयताय. तुजे कान शीत दिवं
आनी तुजे दोळे उक्ते आसूं. तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आयक. हांव आतां दीस रात तुजे मुखार तुज्या सेवकां इस्रायलाच्या पुतां बसत मागता. इस्रायलान केल्लीं पथकां हांव वळखून घेता. आमी तुजे विरोध पाताक केलें. हांवें तशेंच म्हज्या बापायच्या घराण्यान पाताक केलें. तुवें तुज्या सेवका मोइजे उदेशीं दिल्ले आदेश, नियम आनी विधी पाळिनासतना आमी तुका व्हड अपमान केलो. पूण तुवें तुज्या सेवका मोइजेक दिल्ल्या उतराचो उगडास दवर. तुवें म्हणलें, तुमी विश्वासघात करशात जाल्यार हांव तुमकां राष्ट्रा मदें दिसपटायतलो. पूण तुमी म्हजेशीं परतून म्हजे आदेश शत्रायन पळशात जाल्यार तुमी आकाशाच्या शिमा पर्यंत शिंपडून आसल्यारय हांव तुमकां परत एकठांय करतलो. म्हज्या नांवाच्या वस्ते खातीर हांव विसलेल्या जाग्याक हांव तुमकां हाडटलो. ते तुजे सेवक हांवें तुज्या पदवेन आनी बळिश्ट हातान निवारलेलो तुजोच लोक सर्वेस्परा, तुज्या सेवकाच्या मागण्याक आनी तुज्या नांवाक सगळ्या काळजान भियोन चलतल्या तुज्या सेवकाच्या मागण्याक कान दी. आज तुज्या सेवकाक सुफळ कर आनी ताका ह्या मनशाची कृपा लाभो. देवाचें उतार घे. देवाची ओडूक कर. आयच्या दिसा आमी वाचलेलें एक वासाप आयच्या काळाक प्रस्तूत जावन आसा. पयलींच्या काळार जेरुजलेम शहर म्हळ्यार भोव एक नावाडदीक शहर. त्या नावाडदीक शहरांत एक नावाडदीक देवाळ सल्मोरायन तें बांदिल्लें आनी थंयसर बरें एक अभिवृद्धीचें शहर जावन आशिल्लें. पूण जुदेवांक बंदिवान घालून व्हरतात आनी उपरांत तांच्या जिवनांत चिंतिनातले एका वरवीं एक कश्ट येतात आनी ते कंगाल जावन आसतात. आनी अशें आसता बंदिवानांतल्यान सुटून आयिल्ले थोडे व्यक्ती थंयसर ह्या नेहमियाक मेळटा आसतना नेहमिया विचारता कशें आसा म्हूण विचारतना आमी आतां वाचलें कितें पुरा तें जाल्लें घडीत आतांच्या आतां आमी नियाळ्ळें. आयच्या समाजांत संवसार कंगाल जाला. ग्रस्त आनी दृढ आसलो मनीस समेत आज भियान कंगाल जाला. आपूण दृढ घट्ट म्हणलो व्यक्ती समेत आज लिपोवन बसूंक ताका तसले एक संदर्भ आयल्यात. आनी म्हजे कडेन जायतितलें आसा म्हणलो व्हडलो व्यापारस्त व्यक्ती समेत आज कंगाल जावन म्हाका बिझनेस ना म्हूण रडटा. खंयसर पळयल्यार ह्या आमचें कितें भद्रतेचें कोटें आशिल्लें तें सगळें ताचें वणटी एका तावन एक पडोवन आसलें आमकां दिसून आसा. आमच्या जिवनांत अशेंच सबार पोटी मोगाच्या जिवनांत घडटा. आनी प्रस्तुत परिस्थितींत तो जिवनांत चिंतूंक आमकां जायना कित्याक काळोख दीस आनी दीस विस्तारन्स आसा, समस्या विस्तारन्स आसात. आनी सर्वेस्पर देव ह्या वखदां म्हाका आनी तुका कितें उलो दिता, म्हाका आनी तुका कितें सांगता म्हणलें गरजेचें. कीर्तन 51 आमी पळयता 17 वाक्यांत थंयसर दावीद राय म्हणटा, दुखेस्त आत्मसो देवाक मानवाता तें बलिदान, दुखेस्त आनी खलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. तुजे दयेन सियोनाक तुजें बरें मोन दाखय, जेरुसलेमाच्यो वणटी परतून बांदून दी. तेन्ना तुका मानवातलीं खरीं बलिदानां, होम आनी संपूर्ण बसमिल्ल्यो बल्यो आनी तुज्या विधीचें जातलें पाडक्याचें समर्पण. खेदाळा हे जेरुसलेमाच्यो वणटी बांदून येतात थळ तुका बरें एक समर्पण आमी दिवंक शकतले, हांव बरें बलिदान तुका दिवंक शकतले हांव. कित्याक आज आमी सक्कडी कंगाल जावन आसा म्हणटा थंयसर तें कीर्तनकार. आयच्या जिविताक आमी जर तर पळयलें जाल्यार तेत्ते व्हडलें घट्टमूट आशिल्लें सोलोमोनान बांदलें बारीक घट्ट म्हणलें थंय तें तसलें शहर आसलें. तसल्या शहरांत तसलें देवाळ जर तर पडोवन गेल्लें आनी जर तर त्या शहराच्यो वणटी पडोवन गेल्लें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज आमी चिंतलें जाल्यार आमकां
कशें हें लागू जाता कशें लागू जाता पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तुवें देवाचें मंदीर हांव आनी तुवें देवाचें मंदीर सांपोल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत 19 आनी 20 वाक्यान जशें म्हणटा तुमच्यो कुडी पवित्रत्वाचें मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी तसोच तुमचे थंय वस्ती करता न्हय देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्हय वर्तें मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया कशें जेरुसलेमांत एक गटमोटो देवाळ आसलें आज हांव आनी तुवें पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्रत्व वस्ती करचें आसलें एक गटमोट देवाळ आनी हे देवाळाक म्हज्यान तुज्या कुडीक म्हज्यान तुज्या मोतीक आज विविध संगती हांव तूं पळयत आसतना एक नुमेचें आमकां बेन दिसल्या बरें आमकां सबारांक तसलें भोगप आमकां घडटा कीर्तनकार 127 कीर्तनांत पयल्या वाक्यान म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ सर सर्वेस्पर शार राखना पहार कराचो पहारो व्यर्थ हांगा घर खंयचें मोगाचें न्हू मुजें आनी तुजें जिवीत घर मुजें आनी तुजें जीव घर सर्वेस्पर देव दर तर मुजें आनी तुजें जिवन बांदिना हांवें तुवें करचें प्रयत्न पुरा व्यर्थ शहर खंयसर आसा शहर मुजी बायल म्हजो घोव म्हजीं भुरगीं मुजें म्हणलें कितें आसा तें म्हजें शहर आज हें आमचें कुटुंब म्हणलें शहर म्हजें समुदाय म्हणलें शहर सगळें आज भियान खंयसर गे आमच्या शहराच्यो वणटी पडून आसात त्या देखून उडा आसतोरया जेरुसलेमाचें शहर कशें आसलें तशेंच म्हजें कुटुंब तशेंच म्हजें समुदाय मुजी फिरगस मुजी देश एक मुज्यान तुजें शहर जावन आसा प्रत्येक तरान मुज्यान तुजें कुटुंब एक घट्ट शहर एक शहर पूण आज ह्या शहराच्यो कितें जाल्यात आज वणटी कोसलून पडल्यात कसल्यो पुरो वणटी कोसलून पडल्यात जावं पुरो भलायकीची वणत कोसळून पडल्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगसकारांक आमच्या तांचे भलायकेचें वणत आज पडून गेल्या जावं पुरो आमचे आर्थीक वणत पडून गेल्या मुस्त कडेन कामां काडल्यांत मुस्त कडेन वेव्हार ना मुस्त कडेन कांगाल जाला बळसांत बरोवन उमतले पयशे आज म्हणटात म्हजे कडेन पयशेच नात आज वेव्हारच ना इतले जाण 50 जाण कामाक आसल्यार हांव 2 जाणांक काम दिवंक शकना आर्थीक वणट्यो पडून गेल्यात त्याच प्रमाणे संबंधाच्यो वणटी पडून गेल्यात आज कितलो व्हडलो मीठ जाता रे पोटलून धरचे बरें ना हाताक हात दिवचे बरें ना आमी पयस जाल्या पयलींची परिस्थिती ह्या संबंध कितें आमचो आसा ताच्यो वणटी आज पडून गेल्यात मोगाचें न्हू त्याच प्रमाणे नैतीक मौल्यांच्यो वणटी मोडून गेल्यात कितें बरेंपण आशिल्लें कितें तें आशिल्लें तें पुरा नैतीकता आज आमच्या समाजांत आमी पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी पळयल्यार जायती नैतीकताची त्यो वणट्यो पडून गेल्यात अशें साबार एकान एका तरेचे हांवें 4 उदाहरणां दिलीं मात्र जाय तितल्यो वणट्यो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसात आनी जिवितांत अश्यो 6 वणट्यो एका वरन एक पडल्यात मोगाचें न्हू फुडें आसतोरया हांवें तुवें ह्या संदर्भार कंगाल जावचें न्हय जशें जुदेव थंयसर कंगाल जाल्ले आनी नेहमिया हें पळयता आनी ते परत ताचे वणटी बांदूंक पळयता आनी आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उलो दिता म्हज्या पुता म्हज्या तुवें तुका म्हज्या पवित्र रक्तांत हांवें दूर नितळ केल्यात तुका हांवें विसरून काडलां हे जिवीत बांदूंक हांव तुका आपोवण दिता म्हणटा सर्वेस्पर देव आमी परत बांदता म्हणटा आसतना आसले कडेन आमकां बांदूंक जावचें ना मोगाचें न्हू आसलो तो संबंध आमी तत्सत तर एक चिंतया एक घर आमी काडटा एक घर मोडटा तशेंच आमकां बांदूंक जायना जावं पुरो इल्लें विस्तार करता या जावं पुरो इल्लें ल्हान करता जावं पुरो पयलीं एका शैलीर आसता आनी अनेक शैलीर आसता आज बुजोवन तुजो व्यापार सगळो तो पडून गेला जावं पुरो आर्थीक परिस्थिती सगळी पडल्या जावं पुरो आज आमी पळयता आमच्या समाजांत मसलीकचे म्हळ्यार थंय घाण पडटा उदकाक आमच्या उस्त्राक आनी घाण येता म्हूण मुस्तान ताका पयशे आसतले पूण आज बरे व्यापारी समेत आज सक्कट सोडून ते मसली विकूंक भायर सरल्यात कित्याक चिन्नां बदलल्यात आर्थीक परिस्थितीची
परत ते कसे बंचे म्हणल्या विशयी तांची चिंता बदलल्यात मोगाच्यानो. आज पहिले आम्ही हालो करून बऱ्यांकन उलोवन आसला, आज आम्ही डिजिटल जावन आम्ही उलोवन आसा. आमकां कोर्टीन जाल्यार पहिले वचून सिधा वाद करूंक जाता जाल्यार आतां व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मुखार आमी वाद करता. सगळे संबंध आमचे चिंता बदलता. परत आमकां तशेंत बांदून हाडूंक जावचें ना, पूण बदलावणेर हांवान तूं बांदूंक शकतले. हांव आमच्यो गडी पयले आसल्यो इतल्यो व्हडल्यो आसच्यो नात, इल्ल्यो उणें आसूंक पुरो तरी पूण हांवें तुका बांदूंक जाय. ह्या व्हडली गड कन्नी बांदूंक जाता सर्वेस्पर देवाची सखत म्हणजे तें तुजें तें आसल्यार. तर आमी एक मोठ्यान आमी नियाळ करया कशें ह्या नेहम्याच्या वाचपान आमी वाचल्या प्रमाणे म्हजी आनी तुजें वणट्यो जिविताच्यो परत्यान आमी बांदून हाडयेत. पयल्या सुवातेर हांव सांगता आमकां हुस्को आसा जाय. त्या नेहम्याक थंयसर आमी पळयता ताका हुस्को आसलें, ताका कॅन्सर नासलें. तिसऱ्या वाक्यान आमी पळयलें, ताणें म्हाका जाप दिली, बंदिवासांत परतले जुदे वतें त्या प्रांतान व्हड कश्टान आसात आनी निंदा भोगतात. जेरुजलेमाचे फागर कोसळ्ळ्यात आनी ताचे दारवटे उज्यान लासोवन गेल्यात. ही खबर आयकून हांव सकला बसलो आनी रडोंक लागलो. मोगाच्यानो आज कसली परिस्थिती आसा. हांव इतली परिस्थिती आसूनय कांय जावना म्हणल्या रितीर हांव जिवन सांगी. ह्या असल्या परिस्थितीर म्हजे हुस्को म्हजे चिंता आप बदलो न्हू. हातूंत कांय म्हणे हांवें करी जाय. हांवें एक क्रिस्तांव, हांवें एक जेजून म्हाका सांगलां तूं जावन आसा उजवाड तो कळशे बुंदा दवरनात बगार दिवटवणेर दवरचे, सगळ्यांक उजवाड दिसाचे. तूं जावन आसा पृथ्वीचें मीठ आनी सगळ्यांक तुवें रूच दिजे म्हणल्यार तसलो एक व्यक्ती जावन आसा हांव आनी तूं. जर तर असलो व्यक्ती जावन म्हाका आनी तुका ह्या समाजांत असल्यो जिविताच्यो वणटी पडल्या वेळार ह्या जिविताच्यो वणटी बांदून हाडूंक म्हाका आनी तुका हुस्को आसा गे म्हणलें पयलें सवाल. आनी नेहम्याक हे हुस्को आसलो. तो बसता रडता आनी तो म्हणटा कितें म्हणे हांवें करी जाय म्हणटा. आनी इतलें मात्र तो करना. आज हुस्को थोड्यांक आसूंक पुरो, म्हज्या कुटुंबांत काम ना म्हणल्यार हुस्को तांकां आसूंक पुरो, म्हजे संबंध मोडून गेल्यात हे आनी कितें जालां म्हणल्यार हुस्को आमकां आसूंक पुरो. इतल्यार नेहम्या रावना. दुसरें मेळ तो करता आनी थंय जावन आसा मागणें तो करता. हुस्को आसल्या उपरांत अशें पुरो जाता पळयता आनी मागणें प्रारंभ करता. आमी पळयता नेहम्याच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 5 वाक्यातून म्हणटा, हांवें म्हळें सर्वेस्परा सर्गींच्या देवा, तूं वर्तो आनी भयंकर देव, तूं तुजो सल्लो सांबाळताय आनी तुजो मोग करतल्यांक आनी तुजे आदेश पाळटल्यांक तुजी दया दाखयताय. तुजे कान चीत दिवं आनी तुजे दोळे उक्ते आसूं. तुज्या सेवकाचें प्रार्थनायक हांव आतां दीस रात तुजे मुखार तुज्या सेवका इस्रायलाच्या पुतां बसत मागता. 11 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या सेवकाच्या मागण्याक आनी तुज्या नांवाक सगळ्या काळजान भिवून चलतल्या तुज्या सेवकाच्या मागण्याक कान दी. आज तुज्या सेवकांक सुफळ कर आनी ताका ह्या मनशाची कृपा लागून. पळय हांगासर नेहम्या तो मागोन आसा. आज हांव आनी तूं कितले आमी अनेकल्या खातीर आमी इंटरसेशन करता. कितले जण आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदाया खातीर आमच्या समाजा खातीर आज आमी मागोन आसा. आमकां बरें मोरयेन तो तेर्स शिकयला. कशें आमी तेर्स म्हणचे आमकां ल्हानपणांत हांव तेर्स शिकला. तेर्साक व्हळादीक ते हातेर आमी कितले जाण काकुळचो तेर्स जावंक पुरो, रोजार मायचो तेर्स जावंक पुरो, पळयतात तेर्स पुरो, कितले जाण आमी म्हणटा. खंयच्या खातीर आमी म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उलो दिता. मोगाच्या न्हू तुका हुस्को आसल्या पावाना बगार आसता न्हू आमी एकामेका खातीर मागोंक जाय, एकामेका खातीर इंटरसेशन करूंक जाय, एकामेका खातीर आमी तेर्स म्हणूंक जाय. आनी थवळ सर्वेस्पर देव म्हज्यान तुजें जिवन बांदून हाडूंक शकता. आमी एकामेका खातीर मागा जाय आनी त्या वेळा आमचें जिवन हाडूंक बांदूंक आमी मुखार सगळो जिविताच्यो वणटी बांदूंक आमी मुखार येता. मोगाच्या न्हू हुस्को जालो, दुसरें मागणें जालें. इतल्यार पावाना हांवें आनी तुवें केल्ल्या पत्कांक रडोन हांवें तुवें बोक्षाणें मागोंक जाय. पळय तो नेहम्या कितें करता. नेहम्याच्या त्या पयल्या 6व्या आनी 7व्या वाक्यान पळयता हांव, इस्रायलान केल्लीं पथकां हांव वळखून घेता आनी तुजे विरोध पाताक केलें. आमी तुजे विरोध पाताक केलें. हांवें तशेंच म्हज्या बापायच्या घराण्यांत पाताक केलें. तुवें तुज्या सेवका मोइजे उदेशीन दिल्ले आदेश नियम आनी विधी पाळिनासतना आमी तुका व्हड अपमान केलो. कीर्तनकार 51 दाविदांत थंयसर म्हणटा तो पातकाक वक्षण म्हणटा, दुखेस्त देवाक मानवात तें बलिदान. दुखेस्त आनी कलत्या खालसो देवा तूं तिरस्कार करनाय.
तुझे देयन सियोनाक तुझ्या बरे मान दाखय जेरुसलेमाच्या वणती परतून बांधून दे. या जेरुसलेमाच्या वणती बांधून देत असताना त्याच्या जिविताच्या ताणे त्या बेर्शेबा लागी पाता करणं ताका नातन प्रवादीन म्हणता तुवें या केल्ल्या पदका खातीर तुका असली शिक्षा मेळटा म्हणटा असताना ताका कळटा त्याच्या जिविताच्यो वणती कोसळून पडल्यो. मगाच्यान वणत्यो त्यो कोसळून पडटा असताना तो भियेता आनी म्हणटा म्हज्या जिविताच्यो नातन प्रवादीन सांगला म्हज्या जिविताच्यो वणत्यो कोसळून पडल्यात तर हांवें बांदूंक जाय. त्यावेळेस तो म्हणटा दुखेस्तत म्हणसो देवाक मानवाता तें बलिदान दुखेस्तने खलत्या काळचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. आज हांवें तुवें आमी केल्ल्या पदकां खातीर आमच्या भाव भयणीन आमच्या भुरग्यांनी आमच्या समुदायान आमच्या समाजान केल्ल्या पदकां खातीर बोगसाणें मागूंक जाय. आनी एकल्याच्या बोगसाण्या खातीर हांवें जावंक करो तुवें कुर्सावाट जावंक करो विविध मागणी हांवें तुवें म्हणूंक जाय. आनी ह्या वरवीं आमी सर्वेस्पराची खाक कळतो ह्या समाजान हांवें मागोवंक जाय. आनी हे समाज हांवें तुवें परत उठा जाय जाल्यार बोगसाणें हांवें तुवें मागोवंक जाय. हांगासर तिसरें मॅट संपता. चवथें मॅट जावन आसा केवल मागण्याच्या मुखांतर मात्र न्ही थंयसर आमकां सहकार जाय. सहकार कोणाक जाय? आमच्या कुटुंबां आसूं आमच्या मोगाच्यान आसूं आमच्या समुदायाचो सगळ्यांक आमकां सहकार जाय. आनी पयत पुस्तकान आमी पळयता नेहम्याच्या दुसऱ्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान पळयता नेहम्या कितें करता पळया. उपरांत हांवें तांकां म्हळें आमी कितल्या कश्टांत आसा म्हूण तुमी पळयतात. जेरुसलेम पाड पडला आनी ताचे दारवाटे लासून गेल्यात. येया जेरुसलेमाच्या पागाराचें पुनर्निर्माण करुया. अशें फुडें आमी निंदा भोगचे ना. आनी सर्वेस्परसो कृपाळ हात कसो मुजेर आसलो आनी रायान म्हाका कितें सगळें सांगलें हे विशय हांवें तांकां कळीत केलें. तांणी जाप दिली बांदकाम आतांच सुरू करुया. आनी तांणी हें बरें काम हातीन घेतलें. कोणें घेतलें? आसल्या सगळ्यांनी थंयसर हातीन घेतलें. आज मोगाच्यान ही समुदाय बांदून हाडीचे जाल्यार आमकां वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसा. सांगात आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कांय म्हणी सांगात मेळून करूंक जाता. आमचे फिरगज आसा विविध संघटन संघ आसतात तांकां सांगाता काडून कांय म्हणी हांवें तुवें करूंक जाता. म्हज्या देशींत जाय तितले संघटना आसात आमी सांगाता मेळून कांय म्हणी आमी बरेंपण करूंक साध्य आसा. पयत पुस्तक म्हणटा केवल उसको मात्र नाही मागणे मात्र नाही पश्चाताप मात्र नाही थंयसर सहकार उरल्या लोकांचो घेवंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक जाय. सांगाता मेळून हांवें तुवें वावर करून परत आमच्या जिविताचे वणटी बांदूंक आसात. 5वें जावन आसा मोगाच्यान विरोधपणाक हांवें तुवें भियोंक नसो. मुस्तबुडी आमकां अशें घडटा सबार पोटी आमकां विरोधी जाय तितले असतात. जिविताचे वणटी बांदता आसतना तुज्या शहराचे तुज्या कुटुंबाचे वणटी बांदता आसतना आडपाय घालूंक आमकां जाय तितले आसात. आनी नेहम्या केशेंत घडलें त्या जेरुसलेमाचे वणटी परत बांदता आसतना ताकाय जाय तितल्याने आडपाय दिलो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा नेहम्याच्या 4थ्या ग्रंथांत 1 ते 3 वाक्य म्हणटा सनपल्लाट तोबिया अरबी अमोनीत आनी अशोदीत आनी जेरुसलेमाच्या पागाराचें पुनर्निर्माण चलत आसा आनी कावंटी बरोवंक सुरू जाल्यांत म्हूण आयकतच तांकां कठीण राग आयलो. आनी तांणी सगळ्यांनी सांगाता मेळून जेरुसलेमा विरोध झुजोवंक आनी आमकां दुस्पटोवंक एक गुटमूळ केलो. आमी आमच्या देवा लागीं मागलें आनी आमकां तांच्या हातांतले रक्षाक आमी दीस रात एक पारो दवरलो. हांगासर पळया म्हज्यान तुज्या कुटुंबाच्या जिविती बांदून हाडटा आसतना सबार जाण म्हाका तुका गुटमूळ करूंक पुरो. सबार जाण म्हाका तुका आडकाळ हाडूंक पुरो. सबार जाण म्हाका आडपाय दिवंक पुरो आमच्या जिविताच्या वणटी बांदून येता आसतना. पूण उडास दवरया विरोधपण सदांच आसा. विरोधपण सगळ्यान आसा सगळ्यान आसा. सैतानी देवा विरोध रावलो. सैतान समेत देवा विरोध रावलो आमी पळयता. लुसिफर विरोध रावलो आनी त्या देखून ताका धरणीक शेवटिलो. देव म्हूण ताणें सोडूंक ना. तितलो बळादीक देवा मुखार तो रावलो. जर म्हज्या आनी तुज्या असल्या एका सामान्य व्यक्ती मध्ये जाय तितल्यो व्यक्ती जाय तितल्यो विचार म्हज्या आनी तुज्या मुखार रावोंक पुरो. पूण हांवें तुवें कितें करूंक जाय हाका भियोंक नजो. पयत पुस्तक म्हणटा येसलें असल्यार आमी मुखार धैर्यान मुखार सरूं जाय. भावार्थान हांवें तुवें जियोंक जाय. पयत पुस्तक म्हणटा एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ असल्यार हांगासो पर्वत काण थंयसर वच म्हळ्यार तुका पडटा. भावार्थान वण्णे म्हजे थंय देव आसा म्हजो देव म्हजे सांगत आसा म्हणल्यार त्या भरवश्यान हांव विरोधपणाक भियेनासतना म्हज्या जिविताच्यो वणटी म्हज्या कुटुंबाच्यो वणटी हांवें तुवें बांदूंक प्रयत्न करूंक जाय. परत थंयसर आमी पळयता इतलें पुरो विरोधपणा मुखार रावल्या उपरांत सर्वेस्पर देव तें बांदप संपूर्ण करूंक सहकार दिता.
नेहमीच्या 6व्या अध्यायात 15 वाक्यात पळयता हांव. येलूल महिन्याच्या 25व्या दिसा फागोर पूर्ण जालो, ताजें पुनर्निर्माण करूंक 52 दीस लागले. पळया म्हाका न्हू, त्या नेहम्यान इतलें पुरा मेटां काणगो तो पर्वत तो फागोर थंयसर पूर्ण केलो. इतलें मात्र न्ही, आमी निर्णय घेवंक आसा. हें हांवें करी जाय, हें काम करी जाय म्हणलें निर्णय हांवें तुवें घेवंक जाय. हांवें तुवें योजन घालूंक आसा आनी असलें काम ह्या नेहम्यान केलें. तर आमी उडास दवरया, म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या आयच्या दिसा जाय तितल्यो वणटी पडून गेल्यात. हांवें तुवें कितें करी जाय, हांवें तुवें कितें करी जाय. पयल्या सुवातेर हांवें तुवें हुस्को दवरी जाय. दुसरें कितें करी जाय, मागणें करी जाय. तिसरें कितें करी जाय, पाश्चातापावन दूख बघा जाय. देवा आमी केल्ल्या पथकांक तशेंच इतरांनी केल्ल्या पथकांक बक्षण आमी मागया. चवथें कितें करी जाय, आमी उरिल्ल्यांक सांगाता घेवन वावर करूंक पळय जाय. पंचवें कितें करी जाय, धैर्यान मुखार वचय. जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हळ्यार धैर्यान हांवें तुवें मुखार वचूंक जाय. विरोध कोण कसले आसल्यार जिवीत बांदून हाडूंक जावं करो आर्थीक परिस्थितीन, जावं करो आमच्या संबंधान, जावं करो नैतीक मौल्या उखलदरच्यान, जावं करो आमचे संबंध बांदून हाडच्यान, खंयच्यान जावं करो खंयच्यो वणटी आमच्यो आमी बांदता आसतना धैर्यान आमी मुखार सरया मोगाचें. आखरेक आमी बरें कर, योजन कर, निर्णय कर, आमचे जिविताच्यो वणटी आमी बांदूंक जाय. आनी अशें म्हणटा आसतना पयत पुस्तकांत एक उल्लेख आसा. हे नेहम्यान त्या जेरुसलेम शाराचे बांदले तरी पयत पुस्तक झकारिया प्रवादींत थंयसर एक ताका दर्शन देखता तो. आनी त्या दर्शनांत आमी पळयलें जाल्यार 2ऱ्या अध्यायांत थंयसर एक दर्शन देखता. थंय ते माप घेणार येवन ते जेरुसलेम शहर मेजूंक येता. आनी पयत पुस्तक म्हणटा त्या झाडा थंयसर 8वें आनी 9वें वाक्य अशें म्हणटा, ताणें म्हळें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक पागर आसचें न्ही, कित्याक ताजे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं. हांव जातलो ताजे भोंवती एक उजासो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर, आनी ताजे मदें आसतली म्हजी महिमा. पळय सर्वेस्पर असो त्या शहराचे पागराक उजासो पागोर जावन उजाचें तें आख्खें जावन ताका रक्षणा कवच जावन सर्वेस्पर देव रावता आनी म्हणटा आनी म्हजी महिमा थंयसर आसतली. तर मोगाचें न्हू, उडास दवरया, म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो वणटी बांदता आसतना सर्वेस्पराक आमी मागया. सर्वेस्पर असो म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो वणटी मुखल्या दिसांनी तो बांदून हाडून दी. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका आमच्या रक्षणाक रावों दी आनी तस्सो ताजी महिमा आमच्या जिवनान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगाजेन, आमच्या देशीन, आमच्या समाजान तो परजळोन तो दाखोवन दी आनी अशें आमचें जिवीत बांदून हाडया. पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी म्हणटा सर्वेस्पराची सकत आसली जाल्यार आमकां सगळ्यांक एक रक्षण मेळटा, सगळ्यांक एक रक्षण मेळटा. आनी आमी जर तर पळयलें जाल्यार ह्या आमी नेहम्याच्या प्रवादांत पळयलें त्या जेरुसलेमाच्या शाराच्यो फागोर उबारले. दुसरो भाग कितें सांगता, थंयसर देवाळ आसलें. जेरुसलेमांत एक वर्तें देवाळ आसलें. कोणें बांदिल्लें तें? त्या देवाळाच्या सलमो रायान बांदिल्लें वर्तें व्हडलें देवाळ. पूण तेंय कोसळून पडलें, तेंय कोसळून पडलें. पयत पुस्तक म्हणटा एज्राच्या 2ऱ्या अध्यायांत 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा, निर्वासतेच्या बंदेंतले परतल्ल्या प्रांताची लोकांची यादी हांगा दिल्या. बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान तांकां बाबिलोनाक व्हेल्लें. आतां ते जेरुसलेमाक आनी जुदाक परतले आनी हर एकलो आपापल्या शहराक गेलो आनी तांची पट्टी आनी थंयसर दिवन आसा. आनी ताजे उपरांत थंयसर सांगतात 68वें वाक्यान थंयसर सांगता, ते जेरुसलेमान सर्वेस्पराच्या मंदिराक आयले तेन्ना तांचे मदल्या थोड्या घराण्याच्या मुखेल्यांनी देवाचें मंदीर ताच्या जाग्यार बांदचे खातीर खुशमनान दानां दिलीं. आपले तांकी प्रमाणे आनी तांणी बांदपाच्या निधीक दानां दिलीं. 61,000 ड्राक्मा भांगार, 5,000 मिना रुपये आनी 100 ह्या सारकी मुस्तैक. पळया थंयसर ते सगळे शहराचे वणटी मात गेल्लो न्ही, थंयसर देवाळी कोसळून पडले. आज म्हज्या तुज्या जिविताच्यो वणटी पडटा आसतना तितल्यार मात्र रावना. आर्थीक परिस्थिती पडली, संबंध तुटले आनी कितें जालें तितल्यार मात्र रावना. पिडा आयली, कुडीची भलायकी पडली, तुजे मागण्याचें जिवीती ताजे सांगाता पडटा. खेदाळा त्या जेरुसलेमा शाराचे पागार पडले, दुस्मान आयले आनी ते देवाळी मोडून गेले. देखून चिंतचे नाका, चेंज जाल्यार कांय जायना, मागीर आमी जाता म्हण ना. भलायकीनांतल्यान मागोवंक कशें जाता?
आर्थिक परिस्थिती सगळी गेली जाल्यार मागोंक आमकां परत्यान चंचल जाता मोगाचें आनी हांगासर तशेंच करता सगळे बोवारी पडले मात न्ही थंयसर तें व्हडलें देवाळी थंयसर पडोवन गेलें आनी हे पळयतात आनी देखून ते परत बांदी जाय म्हूण ते निर्धार करतात आनी निर्धार कर ताका दान करतात आनी त्या वेळार कितें करता पळया थंयसर ते एक बांदून हाडटा आसतना सामार्यागार आडकाळ करतात एजराच्या 4थ्या अध्यायांत पयले येता 3ऱ्या वाक्यान आमी पळयता सामार्यागार थंयसर तांकां आडकाळ हाडलें आमी पळयलें पूण हे जुदे म्हणटात जेरुबाबेल ताळा बांदूंक तो बेसरलो आनी जेरुबाबेल म्हणटा पूण जेरुबाबेलान जोशुवान आनी घराण्याच्या मुखेल्यांनी तांकां जाप दिली तुमी आमच्या संगाता मेळून आमच्या देवाक एक मंदिर बांदूंक खरेंच संवचें ना पर्शियाच्या राया सिरुसान आमकां दिल्या आदेशा प्रमाणे आमीच स्वता सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदिर बांदतले हांव तांणी जाय म्हूण 8 पांय दिवंक आयले हाका कळ्ळें देखून वो म्हणटा तुमी नाकात हांवच बांदता म्हणटा आनी मुखार थंयसर आमी पळयलें जाल्यार एजराच्या 4थ्या अध्यायान 23 वाक्यान पळयतात आर्ताजेक्सरस रायाच्या पत्राची प्रतिलिपी राज्यपाल रेहोम लेखक शिंपन आनी ताजे संगाती अधिकारी हांचे मुखार वाचून सांगतास ते तुर्तान जेरुजलेमच्या जुदे वशेन गेले आनी ताणें शास्त्रांच्या बळान तांचें काम रावयलें बलात्कारान तें देवाळ बांदून हाडचें रावयलें आज म्हज्या मुखार तुज्या मुखार साबार तरांचे बलात्कार ते फोर्स म्हज्या मुखार तुज्या मुखार उपयोग करूंक पुरो पूण हांगासर तो जेरुबाबेल कितें करता थंयसर थंय धैर्यान तें काम मुंदरसून व्हरता आनी तें पूर्ण करता म्हणून एजराच्या 6व्या अध्यायान 14 आनी 15 वाक्यांत आमी पळयता जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत प्रगती केली हग्गाय आनी इद्दोचो पूत जकर्या ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें इस्रायलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस दारियुस आनी फर्सिसाचो राय आर्तेजेरेक्स हांचे आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदा पूर्ण केलें आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाच्या राजवडकेच्या 6व्या वर्सा हें मंदिर पूर्ण केलें म्हणटा पवित्र पुस्तक आतां तुमी चिंतूंक पुरो हो एक व्हडलो एक व्यक्ती जेरुबाबेल त्या कितें करना जालें नेमोगाचें पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता ताका तितल्यो अडखळी विरोध कोण येता आसतना ते काम रावयल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा जकार्या प्रवक्त्याच्या 4थ्या अध्यायान 6वें वाक्य अशें म्हणटा थंयसर ताका दर्शन देखून म्हणटा ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतार हें न्हय बोळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर न्हय बोळान आमच्या भुजांच्या बोळान न्हय तो राज्यपाल जावन आसलो ताच्या पदवेनी न्हय बगार खंयचे तावन ताच्या सर्वेस्पराच्या आत्म्यान म्हणटा तो सर्वेस्पर आनी म्हणटा तो ते केद्दे व्हडले ते आसल्यारी समस्ये संपूर्ण तरान निवारता म्हूण 7वें वाक्य म्हणटा व्हड पर्वता तूं कोण जेरुबाबेला मुखार तूं एक सफट मैदान जातलो तो शिकाराचो फातर जय जयकार सगळें भायर हाडटलो तो येद्दो व्हडलो समस्या म्हणलो पर्वत व्हडलो पर्वत ताच्या मुखार आसा आनी सर्वेस्पर देव ताका म्हणटा तूं येदो व्हडलो समस्या आसा नासल्या पर्वता तूं कोण जेरुबाबेला मुखार तूं एक सफट मैदान कांयच तूं करूंक शकना कित्याक तो काम करता तें म्हज्या आत्म्याच्या सक्तेन त्या देखून म्हाका तुका जिविताच्यो वणटी आमचो समुदाय आमचें घर आमचें कुटुंब बांदून हाडटना मुस्तो अडकळी येवंक पुरो भावार्थान आव्हान तूं जियेल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमचे मुखार आसचे ते पर्वत आमचे मुखार आसचे ते समस्ये सर्वेस्पर सगळें तो नीव रावंक शकता तो आनी सर्वेस्पर म्हाका तुका जैत दिवंक शकता परत आमी पळयता तितलें मात्र न्हय ते अडखळी येतात मात्र न्हय सर्वेस्पर देव म्हणटा तोच जेरुबाबेल कोणें तें सुरू केलें तो पंथाक पावयता 8वें वाक्य म्हणटा जेरुबाबेलाच्या हातांनी ह्या मंदिराची बुन्याद घाल्या ताच्याच हातांनी तें सोंपयतलो तेन्ना दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुमचे धाडला म्हूण तुमकां कळीत जातालें पळया तो जेरुबाबेलाक ताका तितली सकत नातली सगळें दिसवाड जाल्लें तरी पूण सर्वेस्पराच्या आत्म्यान न्ही ताच्या बळान कोणाच्या जेरुबाबेलाच्या बळान न्ही जेरुबाबेलाच्या पदवेन न्ही बगार सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळ्यो अडखळ्यो निवारता आनी ताका बांदून ते संपूर्ण करूंक सर्वेस्पर देव ताका फावो करता त्या देखून थंयसर आमी पळयता सामातेवाच्या 17 अध्यायान 20 आनी 21 वाक्य म्हणटा जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ भोव अस्क देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता
एका सस्वाच्या काणाईतलो भावार्थसे तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुम्ही सांगा आनी तो वेतालो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणून कितें ससचें ना. आयच्या समाजान हांव तूं पळयत आसतना थंयसर बिझनेस ना, ताका काम ना, थंयसर घराच्या लागींच पिडा आयल्या. आनेकले कडेन तो येदो व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो एक व्हडलो फुडारी आनी ताकाय पिडा आयल्या. म्हजी कितें गत म्हणलें रडची आज म्हजी आनी तुजी परिस्थिती. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा कद्दो व्हडलो तो समस्या जावं दी, केदी व्हडली ती पिडा जावं दी, केदी व्हडलो तो आर्थीक नश्टाचें ते व्हडलो एक समस्या तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार आसूं दी, खंयचेंय जावं दी, जर तर तूं कसलोय तो समस्या केदोय तो बरवाद जावं दी, भावार्थान तूं आसचें जाल्यार तो ते सगळो समस्या निवारचेच आसलें तुका अधिकार, तुका सकत हांव दिता म्हणटा सर्वेस्पर सुमेजेचो. त्या देखून मकान तुका आसा जाय भावार्थ. कित्याक मकान तुका भावार्थ आसा जाय तुमी म्हणून करो. आमी एक सामान्य व्यक्ती आमी कालें करूंक जाता. ह्या संवसारार इतले पुरा समस्या आसात आनी हांगासर म्हणटात तूं एक बळादीक व्यक्ती कालें पुरा करूंक जाता म्हणून. खंयसर आसा कशें साध्य. सांजोच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 4थें वाक्य म्हणटा मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव त्या थंयसर पळयतात म्हणजे सगळ्यान थंयसर सांजोच्या पयल्या पत्रांत अशें बरयता. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रवादींचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसार सवे आसलेल्या आत्म्या परस चड बळादीक. संवसार सवे आसो खोलोय तो आत्मो जावं दी, संवसारार खली ती पिडा वचून दी, संवसारार खोलोय तो आर्थीक समस्या दी, संवसारार संबंध मोडून वचून दी, कितेंय ते जावं दी. पूण तुजे थंय हांवें घाल्लो तो आत्मो, तुजे भितर असो आत्मो तो बळादीक आत्मो. कित्याक तुज्या आत्म्यातय पवित्र स्नानांत हांवें तुवें पवित्र आत्मो घेतला. त्या क्रिस्तांद्वारे पवित्र आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय ह्या पवित्र सभेन थीर केला. आनी तो पवित्र आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा आनी तो बळादीक आत्मो. आनी ह्या बळादीक आत्म्या मुखार कितेंच रावंक शकचें ना मोगाच्यानो. आनी त्या देखून आमी उडास दवरया. आतां परिस्थिती कशीय आसूंक पुरो, परत आमच्या जिविताचे वणटी बंद आसतना परत आमी आमच्या जिविताक ह्या आमच्या कुटुंबाक आमी परत बांदता आसतना पयल्याच्या बरी जायतगी मुस्ताणें सांगचें आसा. न्ही सायबा पयलीं इतलें बरो गम्मत आहलें आनी पुरो जावंक साध्य आगी. उडास दवरया जेरुसलेमांत आसचें तें देवाळ भयंकर वैभव जावन आसलें. उडास दवरा. वैभव म्हळ्यार भिरांकूळ ताचें तें वैभव आसलो. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत त्या पयल्या देवाळा विशीं म्हणटात 7व्या अध्यायान पयले तावन 3रे वाक्य म्हणटा सलमोन आपलें प्रार्थना सोंपयलें तेन्ना मळबातान उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली. ह्या जाकांच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर सरूंक जालें ना, कित्याक ताणें सर्वेस्पराची महिमा बरयली. सर इस्रायलांनी उजो सकला देवलो आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिराचेर आसलेलें तें देखलें तेन्ना ती धरणेर स्वाश्टांग सर पडली. ताणें सर्वेस्पराचें आराधन केलें आनी तेजी स्तुती केली म्हणून कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक लागता. म्हळ्यार तितलो एक बळादीक ते एक देवाळ थंयसर बांदलें आनी त्या सलमावर हांवें मागता आसतना देवाची सगळें तितलें देंवून आयली आनी तें सगळें कितें जाता तसलें एक देवाळ पिड्ड्यार पडून येता. वणटी कोसळ्ळ्यात सगळो नाश जावन येता आनी परत तें देवाळ बांदतात. आनी देवाळ तें बांदता आसतना सलमावर येतलो बळादीक रायना तुल्लो. सलमावर राय बरें ग्रस्त मनीस जातले जाय तितलें गाणं बरें कांय दिल्लें कांय ना. तरी पूण थवळ तांचे कडेन कितें ल्हान आशिल्लें थवळच्या लोकांनी सांगाता मेळून एक देवाळ बांदलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा दुसरे बोटी बांदलें बांदप. दुसरे बोटी परत तें पुनर्निर्माण केल्लें. ते आकारांत ताज्या लांबाय मोटवाय तांकां पळयत आसतना तें ल्हान दिसूंक पुरो, उबो रायला नासूंक पुरो, रुंदायला नासूंक पुरो, पुरला नासूंक पुरो. तरी पूण सर्वेस्पर म्हणटा थंयसर म्हजो प्रभाव अदीक जावन आसा. हग्गाई प्रवादाच्या 2ऱ्या अध्यायांत 7व्या आनी 9व्या वाक्यांत अशें म्हणटा. हग्गाई प्रवादी म्हणटा सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेस्काय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो. उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचें नवें वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातलें उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. त्या देखून मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो आमच्या भलायकेच्यो वणटी पडल्या सोमा, आर्थीक वणटी पडल्या सोमा, ह्या आमचे संबंध तुटून पडल्या सोमा, आमची नैतीक मौल्यां उणें जावन आसूंक पुरो, विविध जिविताच्यो वणटी पडून आसूंक पुरो. सर्वेस्परांतय हांवां तूं बरोवस्या मोगाचे न्हू.
सर्वेस्पराक संपूर्ण तरान शरणागसया सर्वेस्परा लागीं आमी मागया सर्वेस्परा तुजो आत्मो आमचेर धाड परत आमच्या जिविताच्यो वणटी बनवूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हज्या कुटुंबाच्यो वणटी बनवूंक म्हाका तूं सहकार कर म्हज्या 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 समुदायाच्यो वणटी बनवूंक सहकार कर आनी सर्वेस्पर देव थाच्या वडा काकुळतीन थासो आत्मो आमचेर धाडटलो आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत परत तोच सर्वेस्पर देव बळादीक रितीन बांदून हाडटलो परत हांव तूं उंचल्या पावंडाक हांव तूं पावोंक शकतलें आज म्हाका तुका जाय तितलो ह्या संवसारार काळोख दिसूंक पुरो आज म्हाका तुका जाय तितलो आणकी तो काळोख विस्तारसो दिसून येवंक पुरो साबार सन्निवेशां बेंबेन दिसूंक पुरो उडास दवरया सर्वेस्पराचो आत्मो आमचेर देंवन आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर म्हज्यान तुजें जिवन परत बांदून हाडटा म्हज्या कुटुंबाचें तुज्या कुटुंबाचें जिवन परत बांदून हाडटा आमचें घर आमचें शहर म्हणजे आमचें जिवन आनी आमच्या कुटुंबाचें आमच्या समुदायाचें आमच्या समाजाचें जिवन परत बळादीक तरान जावन आशिर्वादी जातलें म्हणल्यार दृढ भरवशान त्याच सर्वेस्परा लागीं आतां आमी मागया आतां हांगासर आराधन जाता आसतना सर्वेस्परा लागीं मागया सोमियांची सू तुवें सांगलें सर्वेस्परा तुवें सांगलें न्हय तुज्या बळान न्हय तुज्या पदवेन बागार म्हज्या आत्म्यान हांव हें संपूर्ण करता म्हणल्यार देवा आतां हें आराधन जाता आसतना तुजो आत्मो आमचेर धाड हांगासर कितें आमच्या रक्तमासाच्या बळान जावना कितें आमच्या व्हडल्या व्हडल्या पदवेनी आमकां कांय करूंक जावना तरी पूण तुज्या आत्म्यान आमचें जिवीत परत बांदूंक सर्वेस्परा देवा आमकां तुजी ससाय दी म्हणून दिनपणी आमी मागया सर्वेस्पर देव आमकां भलायकी दितलो आर्थीक परिस्थिती आमची परत घट जातली आनी परत आमचें जिवन बरो संबंद बरें जिवीत बरें संतोष भरीत समाधानाचें शांती भरीत जिवन हांव तूं जिवंक शकतलें आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या बाबा MP नोरणाक आमी आयकलें आनी प्रत्येक जावं जायत्यो संगती आमी नियाळ केल्यो सर्वेस्पर देव आमची बुन्याद जे आमी वगडायलां परत बांदूंक जे कितें पडलां परत नीट करूंक आमची सकत आमचें बोळ सर्वेस्पर देव आमचेत बोवारी आमच्या समाजाचेर आमी नदर घाली जाल्यार फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव केदळ आमच्या देशांत डिमॉनिटायजेशन जालें ताजे उपरांत GST प्रारंभ जालें आनी तो वळतावन आज हांव हें बरें की पाड त्या विशयान हांव उलयना आनी तें म्हजें कामय न्ही हें सगळें चलोवन आसतना जिवीत कश्टांचें जावन आसलें आनी तांतूं उठोवंक इल्लेशें प्रयत्न करन आसता म्हणटाना मारेकार पिडा कोरोना सगळ्या संवसारभर विस्तारली लॉकडावन जालें आनी परत सगळी आस्थीक परिस्थिती धरणीक शेवटाली सामाजीक स्थितीगती धरणीक शेवटाली कुटुंबां जिवीत आज आमी आयकता हांव कुटुंबाचे जिवितांत थंयसर फुट आयलां समस्या सडल्यात आनी कुटुंबां जिवीत एकाल्याकान धरणीक शेवटालां अशें आमचें जिवीत ह्या दिसांनी चलोवन आसा कश्टा वयर कश्ट म्हणल्या बरी हें भोगून आसा समाज जाणांचें कामां ओगडायल्यांत समाज जाणांचें जिवीत कश्टांचें जालां कुटुंबां जिवीत सारकें जेवंक खावंक ना असल्या परिस्थितींत आसात कामां वगडायल्यांत आर्थीक परिस्थिती कश्टांची जाल्ल्यान दादल्या स्त्रिये मदें संबंदांत कुटुंबा संबंदांत फूट आयला म्हणलें जाणारी आमकां ह्या दिसांनी समजोवचें सांगचें आमी आयकलां जावंक पुरो दाखल्याक सांगचें जाल्यार एक 2 गडितां आमी वाचल्यान पेपरार आयलेलीं एक नवार्दीक बिझनेसमॅन सिद्धार्थ आमच्या बँगलोरचो हांगासर कोडयाळांत येवन नेत्रावती न्हंयक उडोवन जीव घात केल्लो येदो व्हडलो मनीस येदे व्हडले रावळेर बांदल्ले कितल्या जाणांक आसरो दिल्लो वावर दिल्लो कितल्या कुटुंबांक ताच्या मारिफात पोसल्लें जिवीत दिल्लो एक व्यक्ती आर्थीक परिस्थितीक वळख जालो त्या कश्टांक बली जालो जिवितांत फुडें कितें म्हणलें भिरांत खावचेनी ताच्या जिवितांत उब जाल्ली आपणें काडिल्लें रीण लॉन कशें फारीक करचें ताका समजोना आनी ताच्या मुखार आसली एकच वाड जावंक पुरो जीव घात आनी ताणें तशें केलें ताचें जिवीत परत कशें बांदचें खंयसर बांदचें कोणा थंय बांदचें ताका वाट नातल्ली कळो नातल्लें
आनी ताचो जीव ताणें वगडावन घेतलो आनी ताचें जिवीत संपलें. त्या मारिपात कितल्या जाणांचें जिवीत कश्टांचें जाल्लें हें आमी वाचलां, आमी आयकलां. फाटल्या दिसांनी आनी एक व्यक्ती परगांवांत मानिस्त जॉय म्हणलो, केरळाचो व्यक्ती, ताणें ताच्या घरांत वा थंयसर वस्तीगरच्या कडेन जीव घात करून ताचें जिवीत वगडायलें. नांवार्दीक बिझनेसमॅन, जायतो वावर केल्लो, जायत्या जाणांक ताणें आसरो दिल्लो, जायतीं रावळेरां ताणें बांदल्लीं, पूण ताच्या जिवितांत ह्या कश्टांच्या वेळार परिस्थितीन आर्थीक अडचणेक कश्टांक वळख जालो आनी ताचें जिवीत कांगाल जालें. ताका खंयसर उरचें, खंयसर परत आपणाचें जिवीत बांदचें, कोण आपणाच्या जिविताक आसरो वाट कळोंक ना, खळोक ताच्या जिवितान बरयल्लो उजवार ताच्या जिविताक देखूंक ना. आनी असल्या परिस्थितींत ताकाय दुसरी वाट मेळोंक ना, ताचें जिवीत ताणें वगडावन गेलें. केवळ आमी 2 व्यक्तींची नांवां सांगलीं, पूण आमी दिसपट्ट्या पत्रांनी माध्यमांनी आमी आयकलां, वाचलां, कितले जण जावं आमच्या बोवारीत जीव घात करून जिवीत वगडायिल्ले, पडले, उठोंक शकना. तांची जिविताची आशा, तांची जिविताची रावळेरां कोसलालीं, परत खंयसर बांदचें, खंयसर उबारचें, कोणाचेर बांदचें तांकां वाट कळोना आनी थंयसर तांचें जिवीत वगडावन घेतलें. धाकले 1 न्हय 2 हजारो फाटल्यान साबार आमचे मुखार आमचे बोवारी घडिल्ले आमी आयकल्यात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, माथ्यो वाचोवांचेर अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 4, 20 आनी 7 पर्यंत कितें म्हणटा, दोग घर बांदपी ही घडीत थंयसर सन्निवेश आमचे मुखार आसा. आनी सुरवात जावन म्हणटा, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकात आनी पाळटा तो खडपाचेर घर बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस आयलो, आवर आयलें, वारें वादळ आयलें, त्या घराक मारलें तरी तें कोसलो ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपाचेर घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकाता पूण तो पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस आयलो, वारें वादळ आयलें, त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें, कित्याक ताचें घर रेंवेचेर बांदलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जावं आमचे लागीं आस्त, बदीक, पयशे, भांगार, सिंगार जायतें आसा, पूण सबारपोटी आमची बुन्याद खंयचेर आसा? आमची बुन्याद कोणाचेर आसा? देवाचेर आसा, मनशांचेर आसा, संवसारी वस्तूंचेर आसा? हें आज आमी एक घडी व्हरून पळोवचें गरजेचें. रेव म्हणल्यार ह्या संवसाराच्या सक्तेचेर, पदवेचेर आमचें जिवीत म्हणल्यार रावळेर बांदलां, वा देव म्हणल्यार त्या बुन्यादीचेर आमचे रावळेर आमी बांदलांगी? हे सवाल आज आमचे मुखार दवरून आमी आमकांत विचारूंक जाय. मोगाचें न्हू, जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 म्हणटा, कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस जाई, ताची वारोवणी जाताच आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयलेलो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस जाई. कश्टां आकांता वेळी देवाच्या सक्तेचेर पातयेनी दवरलो, देवाचेर आपणाची बुन्याद घाल्लो तो मनीस बागीस जाई. आज साबारांनी जीव घात वा जीव ओगडावन घेतला, तांची बुन्याद खंयच्या संगतीचेर आसली? देवाचेर पातयेनी विश्वास तांकां आसलो गी? त्या देखून तूं सांबावलो फिलिपी घरां बरोवन अध्याय 4 वाक्य 7 पर्यंत म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जानवयाक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें, शाबीत राखतलें. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जानवायक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. तर मोगाचें न्हू, एक घडी भर दोळे धांपया. जावंक पुरो आमी येत परिस्थितीक वळख जाल्या, येत परिस्थितीक आमी बली जाल्या, आमची कुटुंबां, आमची समाज आज कंगाल जाल्या, देदेस्पद जाल्या. आमच्या कुटुंबाची स्थितीगती
बिगडल्या जावंक पुरो. आमच्या दादल्या स्त्रियेचो संबंध ह्या पयशांक लागून घरा काम ना, जेवंक खावंक ना, हाका लागून बिगडल्या जावंक पुरो. म्हजो दादलो घरा आसा गळाना, म्हजी स्त्री घरा आसा गळाना, हाका लागून कुटुंबाच्या परिस्थितीन फुट आयलां जावंक पुरो. मोगाच्या भाव आनी भयणी, एक घडीभर आमकां तुमी विचारया, म्हज्या जिविताची बुन्याद कोण? म्हज्या जिविताची बुन्याद कोण? म्हज्या जिविताची बुन्याद देव, वा म्हज्या जिविताची बुन्याद पयशे, भांगार, शिंगार, वा म्हजे वस्तू, वा संवसारी संगती, हाचेर म्हजी बुन्याद गी. देवाचेर पातयेनी दवरलेलो तो बागीस सई. कश्टा वेळी दृढ रावता तो बागीस सई. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, सांपावलोन आमकां दिल्ल्या उल्या प्रमाणे तुमकां कितें गरज आसा मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. एक घडीभर आमचे कश्ट, संकश्ट, आमचे समस्ये, प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचे जर आमी काम उगडावन घेतलां, अर्थीक तरान कश्ट नासाव, सामाजीक तरान करचो नासाव, देवाचेर आमकां दुबाव, म्हजे आत्मीक जिवितांत दुबाव, म्हजो भावार्थ अस्कत जाला जाल्यार आज देवाक आमी सांगया, देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया. आमचे कश्ट, परिस्थिती, आर्थीक स्थितीगती सगळें देवाक आमी समर्पण करया, मागण्यान समर्पण करया. तवळ आमचे जानवायक आटापूंक नजो जाल्लें, कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमची जानवाय जुलुबी, संवसारी, तात्कालीक, पूण देवाची जानवाय अगणित. त्या देखून आमच्या जानवायक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, समाधान, संतोष आमचो सुमी आमकां दिवंक शकता. आमी ओगडायिल्लें परत आमकां दिवंक शकता. हें आमच्या भावातावन आमी आयकल्लें. नव्यान बांदल्लें तें शार, तें देवाळ सडीत वैभवान भरलेलें, देवाच्या त्या वैभवान भरलेलें, देवाच्या सक्तेन भरलेलें तें देव परत बांदूंक शकता आमचें जिवीत. तो एकलो मात्र. जर आमची पातयेनी ताचेर, जर आमची बुन्याद ताचेर, जर आमचो विश्वास ताचेर, त्या देखून आमी आमकां ताका समर्पण करया. आमचे कस दुख ताका समर्पण करया. त्या देवा कडेन एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवान ये, वाळून ये. सर्गीच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवान ये, वाळून ये. दी म्हाका तुका आमी समर्पण करता. ये पवित्र आत्म्या, हपोड पवित्र आत्म्या, अभिषेक कर, अभिषेक कर पवित्र आत्म्या, अभिषेक कर. जिसू या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर. सुम्या असल्या आत्म्याक आमकां अभिषेक कर. मनुष्या कुळाचे अंतस्करण दृढ करून, स्थिर करून, या कष्टा आकांता वेळारी, या पडण्या वेळारी धैर्यसानी नसताना तुझे पातीर मुखार वचूंक स्थिर रावूंक सुम्या असल्या आत्म्या, ओ सुम्या, ओ सुम्या. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, Jesus. Lord, pour out your spirit. Anoint, Lord. Anoint, Lord. Jesus, touch, Lord. Touch each and every one. Abhishek Sumya. Abhishek Sumya. Abhishek Sumya. मोगचून आमची सक्कड मागणी त्या सवाय या घडये सुम्या मुखार मागण्यान आमी हाडया, पातयेनीन आमी हाडया. सुम्या आमकां अभिषेक करच्या खातीर, पवित्र आत्म्यान मागच्या खातीर आमी हाडया, पवित्र आत्म्यान मागच्या खातीर आमी हाडया. कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगला तांचोय आमी उडास करया. तांकांय सुम्या मुखार हाडया. प्रत्येक जावन परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडां खातीर विशेष तरान आमी मागया. तांकां एका तरान गांवाक येवंक जायना, थंय तांची परिस्थिती कश्टान जाल्या. आमचे सबार भाव भयणी कश्ट जाता, तांचे खातीर विशेष तरान मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. संतोष दी मैं पास, दी संतोष दी मैं पास, स्वतः
Spirit. Touch us. Touch each and everyone. Touch each and everyone. Anoint the whole world. Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. आत्म्या देवानी आत्म्या खरी एका कुटुंबाक शांती समाधान देऊ आमच्या संसाराक बरी भलायकी देऊ पवित्र आत्म्या ये देव हा पोड तुझ्या सक्तीन अभिषेक कर पवित्र आत्म्या हर एक सक्तीन अभिषेक कर हर एक भाव बहिणी अभिषेक कर जेजू धार तुझ्या आत्म्या वो जेजू तुझ्या आत्म्या अभिषेक जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो दिबी गाल्या आशीर्वाद सोडूं तायसन गावी गीत येद्या वडा साक्रामेंटाक सुमी आमकां सरपडया सुमेचे आशीर्वाद जोडूं आमकां समी तयारी करया येत्या बोडा सक्रामेंता सस्तांग नावान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदर्या सर्वोन वेळच्या अस्कत पिशव्या बावटाचे पोतक्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात बसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावर्ता प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबल सदां समचे दे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.